चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या मालकीची जमीन बेकायदेशीरपणान हस्तांतरित झाल्या ही गुड्डुलेसाव 2021 या वर्सा असो आरोप देवळाच्या महाजनांनी केला। देवस्थानाच्या व्यवस्थापन समितीन हो गैरकारभार केला अशें महाजनांचे म्हणणे। या व्यवहाराक लागून थळाव्या सुवातींचेर व्हडा प्रमाणात झाडां मारप सुरू आसा। हे विशीं फाटल्या एका वर्सा पयलीं मामलेदाराक कागाळ करून लेगीत मामलेदार कार्यालयांतल्यान हे विशीं कांयच कारवाय केल्ली ना आरोप महाजकांनी केला। जमनीच्या ह्या गुड्डुलेसावांची कागदपत्रां महाजनांनी उक्ताडार हाडल्यात। म्युनिसिपालिटीच्या केपें तालुक्याक आमोणा ह्या विलेजीक सर्वे नंबर 6/0 आणि 39/199 सी देवस्थानाक पडटा। श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाची प्रॉपर्टी त्या प्रॉपर्टीक उबो आसा आणि सगळे महाजनाच्या वतीन आमी हांगा जमलेले आसा आणि हांगा एक इश्यू आसा जो लास्ट 1 वर्स जाल्यार आमी हेचेर कंप्लेंट घालता की हांगा 2019 आणि 2022 जी कमिटी आसलेली सो त्या कमिटीन हांगा फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन केल्लें तेन्ना फॉरेस्टाक कंप्लेंट घातलेली आणि एक एग्रीकल्चर लँड विदाउट प्रॉपर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज एप्रुवल घेतना आसतना हे लँडाचें डिस्ट्रक्शन आणि हांगा प्लॉटिंग चालू आसलेलें। सो तरी आसतना कंप्लेनी घालून सुद्दां सगळे ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेंट पावून सुद्दां हांगा खंयच्या ऑथॉरिटीन म्हाका दिसता नजर मारना आणि अजून परत हांगा आतां काही दिवस जाले परत हांगा डिस्ट्रक्शन चालू आसा। सगळे रोड काम करता सगळे तुगे परत ऑथॉरिटीचें लक्ष ना। सो बाकीचे आमचे महाजन पळय ते तुमकां 20 जानेवारी 2020 श्री चंद्रेश्वर भूतनाथाचे महाजन सभेक आम्ही महाजनांनी ताका पुराय अपोज केल्लो की ही प्रॉपर्टी जी आसा ही ट्रान्सफर करची न्हू, ही आस्त तशी दवरची। पण देवस्थान मॅनेजिंग कमिटीन महाजन मिटिंगेचो कांयच उपयोग करनासतना तेजो व्यवस्थित रेमेडी घेयनासतना देवस्थान मॅनेजिंग कमिटीन ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर ऑफ डीड केली गेली आणि ती डीड करून आज हो सगळो डिझास्टर हांगा दिसता। महाजनांनी इतल्या प्रमाणात ओपोज केल्लो की जमनीक तूं हात लायनाका, जमीन आस्त तशी आसून तेन्ना देवस्थान मॅनेजिंग कमिटीन मनमानी केली गेली, लिगॅलिटी दवरली ना, लॉफुली हेजें काम केलें गेलें ना। हांगा कसलेंच एप्रुवल ना। जेन्ना देवस्थान एक्टा प्रमाणे जमीन सेल डीड जायना, लीज जायना, ट्रान्सफर ऑफ डीड जायना, कसलोच जमनीचो डॉक्युमेंट जायनासतना आज